शांतीच्या वनवासात सगळी एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्या. देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीत, एकलोच आमचो देवबा, एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीत, एकलोच आमचो देवबा. आयज 2 इंतेसांव आसात. पयलें इंतेसांव म्हयन्याच्या उगडासाचे मीस सोंपलेल्या भावा सावियो मोंतेरोक जिवेच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव आयज 1 वर्स भरता जोआनिता रावत सोंपल्यार जोआनिता रावताकूय जिवेच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्मे बसोत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मुगळ भाव भयणो, ह्या संवसारांत आमी जियेतना 3 वस्तू आमकां पातकान घालतात. पातकाच्यो सोयीग कुडीची उंडावून आनी वायट सांगात. तर जेजून पर्यान मागणें रचतना आमची अस्कुताय आसून आमी ताळण्यांत पडटल्या म्हूण जाणू जावन तातूंत पर्यान घातला. आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली निवार. वायटांतली निवारूंक सांबाळूंक आनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां घोटाय करपा हाचे आमी सांतल्यान मागुया. काल्तिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोयपोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको, सोम्या सोम्या काकुको, प्रिसा प्रिसा काकुको, प्रिसा प्रिसा काकुको, सोम्या सोम्या काकुको, सोम्या सोम्या काकुको. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं
साव्यो आमच्या भावाक आनी जोआनिता राबत आमची भयणीक आपणे सदां आशिल्लें पातकाचें भोगसणें दी. तुका संपूर्णायन ओळखून आनी रूप रूप भोगून सासणांक ती भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, तालनेन तीर रावता तो मनीस सुभागी. ताची परीक्षा जातोच आपलो मोग करतल्या देवान बासायलोलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. आपणाचेर तालणी येता तेन्ना कोणेच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका तालनेन घालता. कित्याक देवाक वायटाची तालणी येवं नजो न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच तालनेन घालिना. पूण जोण एकल्याक आपली वंडोवणी ओडटा आनी भुलयता. उपरांत वंडोवणेचो परिणाम कशें पातोक उपजता आनी पातोक जाल्या उपरांत ताचें तावन मरण उपजता. म्हज्या भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी तुमकांच फटूं नाकात. सगळे बरे देणे आनी सगळे संपूर्ण दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेच बदलोवप ना, न्हय म्हूण बदलोवपाची सावली पर्यान ना. आपल्या रचना भितर आमी मालगडी कशी जावंक आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. म्हणुया. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. कित्याक सर्वेस्पर आपले परचेक सोडचो ना, आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निटी परमणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मांडून घेतली. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. म्हजो पांय निसरता अशें हांव चिंतता तेच घडी तुजो माये मोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान हुस्के चडटा तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या ओतम्याक सूख संतोश दिता. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूट शिकयताय तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयमा तुका सोम्या. शीस उंडे व्हरूंक विसरले.
ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणून शिटकायले, दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात, देखून तो अशें म्हणटा काय. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हळें, उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात? आजून पुर्यान तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना? आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी? दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी उगडासूय धरना काय? 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? आनी तांणी म्हळें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले कोरोंड तुमी भरून काडले? आनी तेणी म्हळें 7. आनी ताणें तांकां म्हळें, तर तुमी अजून पुऱ्यान समजना तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, हांवें कितें हाडलां? कितें तें? कितें दिसता? कॅन यू सी वॉट इट इज? आनियन, कांदो, ओ पियाव म्हणटा आमी साश्टीकार, पियाव म्हणटा. हांवें हो पियाव हाडला तुमकां दाखोवंक. जेवणाक गरजेचो न्हय? केन्ना तुमी काडला ताका? डीड यू पील एनी टायम द एंटायर आनियन? भितर कितें आसा? भितर कितें आसता? कांय ना. You can peel this onion and inside you will find nothing except peeling. We come to the end just by peeling the onion. रुचीक बरो आमकां गरजेचो जेवणाक, but it is a sign of our emptiness. आमी मनशां एकांद्या भाशेन भितर कांय ना थोडे फावटी. आनी फाल्यां जेन्ना आमी सुरू करता प्राचिताचो काळ, यू कॅन जस्ट टेक फॉर युअर रिफ्लेक्शन दीस अनियन. वी आर फूल ऑफ एम्प्टीनेस. आवर लायफ इज फूल ऑफ एम्प्टीनेस. थोडे फावटी कांय ना भितर. कांद्यांत एक ताचो लेयर काडलो, यू वील नॉट गेट एनीथींग एक्सेप्ट लेयर्स. आनी भाव म्हणून हें आज देवाचें उतर शुभ वर्तमान ह्या कांद्या भाशेन जेजू तांच्या जिवितांतले लेयर्स काडूंक शिसांक शिकयता आनी आज आमकां शिकयता. Jesus wanted to show to the apostles their emptiness. They were worried about food. उंडो एकूच उरलो तांचे लागीं. बोटीर चडले वयताले ते तांचे मनांत जाल्यार एकूच उंडो आहा, आमी कितलेच आहात. आनी जेन्ना जेजू तांकां सांगता तुमी कित्याक भियेतात, तांकां दिसता जेजू तांकां शिटकायता उंड्यांक लागून. They were worried about material things, खाणा पिणाचें, जेवणाचें. They were worried about the little comforts they would get. जेवणाचें बूक मारतले आसले आनी जेजू तांकां तयार करता. थंय कोण आसलो? जेजू जिविताचो उंडो तांचे बरोबर आसलो. थंय तांचे बरोबर कोण आसलो? जाणें इतल्यो मिलाग्री करून लोकांक पोसलेले तो जेजू आसलो. स्वर्गाचो उंडो, जिवीत दितलो उंडो. आनी दॅट्स वाय जेजू तांकां म्हणटा, अरे आमी 2 मिलाग्री तुमी पळयल्यात. 5,000 लोकांक हांवें खावंक दिलें तेन्ना 12
koron baskets of the remaining bread you all collected. आणि 4,000 लोकांक जेवण दिलें तेन्ना तुमी 7 कोरोण भरले उरलेले कुडक्यांचे. कित्याक भियेतात तुमी? कित्याक हुस्को तुमकां? Jesus was trying to prepare them for this big mission, allowing them to empty themselves of all worldly things, material things, apprehensions, worldly apprehensions. जायते फावटी आमकां इतलो हुस्को आसता, कितें खातलें हांव, कितें जेवतलें हांव, हुस्को. आनी जेजू सांगता, कित्याक हुस्केतात तुमी? कित्याक हुस्केतात? जेन्ना कोवीड जालो आनी सगळ्याक बंद जालें, म्हाका अजून याद आसा, in 2020, suddenly in the month of March, everything was closed. All things were closed. There is a shop behind us. There is a shop behind our church here. तांचे थंय खंय ते धाकटुलीं पॅकेट्स ऑफ मिरची आनी कितें ती पुरान खंय लोक घेवन गेलो. ताचे लागीं कांय नासलें. इट वॉज कंप्लिटली एम्प्टी. There was not a single thing remaining in that shop. People were crazy. कितें तरी मेळटा ताका हात घालून काबार केलें. Before the closure, भावमुडीनो, देव आमच्या जिविताचो माज आनी तोच आमकां तयार करता टू रिमूव आवर layers of emptiness and to fill us with His blessings. देखून भाग्यून पावलो म्हणटालो, हांव जियेता हांव न्हय, जेजू म्हजे सोयेन. फॉर मी एवरीथींग इज सगळेंच म्हाका मेळ, धट, कोंकणी भाशेन शेण म्हणून सगळें जेजू म्हाका मेळ्ळो पुरो. आनी हें बाबा बुडीनो जेजू तयार करतालो आपल्या शिसांक टू रिमूव फ्रॉम देयर मायंड्स एंड हार्ट्स these layers of material things, material possessions, material comforts, everything. आनी बाबुडीनो जितलें आमी पिरायेन वाडटा तितलें आमकांय अशें दिसता, कित्याक उपकारना ह्यो सगळ्यो वस्तू संवसाराच्यो, कित्याकूच उपकारना. भाग्यून सायमन स्टॉक म्हण आसलो आनी तो म्हणटालो, सगळें संवसारांतलें मेळ गोबोर मातीची कोल. देवाचे कुरपेक, देवाच्या उतराक आनी स्वर्गीच्या जेवणाक आमी आशेवंक जाय. आयज आमी घरा वयता आसतना आय वॉन्ट यू टू रिमायंड युअर सेल्फ ऑफ दीस अनियन दॅट रिमायंड्स ऑफ आवर ओन एम्प्टीनेस बिफोर गॉड एंड मॅन. देवा मुखार आनी मनशा मुखार पुरान आमी कितलीं गिरेस्त, कितलें हुशार, कितलीं बोल्लेलीं आसूं, आमचें निमणें जिवीत म्हळ्यार एम्प्टीनेस लायक दीस अनियन. आनी तरी आसतना देव आमकां तयार करता, जागृत करता आनी फाल्यां आमी सोबीत काळ सुरू करता. देखून आमच्या कॉपलाक गोबोर लायतात, इम्पोजिशन ऑफ एशीज, टू रिमायंड अस. काय बरें तें, चिंत मनशा तूं धूळ आनी माती, आनी धूळ आनी माती तुजी जातली. And we have to realize more and more of our emptiness of this world and richness with God. आमी देवा मुखार गिरेस्त जावंक जाय. देवाच्या इश्टागुतींत आनी भाव भयणांच्या एकचारांत गिरेस्त जावंक जाय. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तो रातचें शुभ वर्तमान भाव भयणीनो आमकां हें सांगता, उणें नात म्हूण तुमी कित्याक तुमचे भितर उलयतात. आनी जेजू तांकां तापयता एके भाशेन, आजून पर्यंत तुमकां ओळख ना, गिन्यानूय ना, तुमचें काळीज कुड्डें जालां. जेजू तांकां एके भाशेन तापयता. वाय आर यू वरीड अबाउट वन ब्रेड, जस्ट वन ब्रेड डेट यू हॅव. यू आर वरीड हाव वी वील डिवायड इट with the 13 of us, including Jesus. Why are you worried? I am there, the bread of life. I am there that will give you water, and the fountain of water will
spring from you. He is the life giver. ताचेशी वसूंक आनी ताचें जिवन भरूंक आयज ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावुया. वेदीचे उडे आसोवे सी 40 पान 40 सी 43 पेज 46. वेदीचे उडे आसोवे आमची काळजां म्हजे भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पदविदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. बलिदान ससनाच्या देवा आमच्या बापा साव्यो आनी जोआनिता तुज्या पुतान दुयेचेर तुजो सासनाचो उजवाड फांकलो तर सासनाक तांणी तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदविदारा आनी सासनाच्या देवा सर काडली आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी सोमेज जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दलबरा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र करून आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंग विशया आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें, हे म्हज्या उगडासाक पुरात. भावार्थाचो घुटपूर घुटुया. Gesù vero, Gesù ci manzala, Gesù nobia बापा जच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अचिवेताचो उंडो आनी सडवींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतरे आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकरां सावियो मोंतेरो आनी जुआनी तेरावत ह्या आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुवें संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर ती मेली, तशेंच आतां जेजू बाराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ती आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत, आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वानंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयलें मागणें म्हणून आमची अस्कुताय ताळणे आनी कुडीची ओंडावणी बापाकूच उबारून ताच्या मागण्याचो आदार मागुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भौर भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदका कुतीन सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पोदरी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देव शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सोमया म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना तुजे एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. आमच्या मदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. आमची मदल्या कोणाक So
प्रार्थुया. बापा भोव कमवाळ्या नवी घोटायच्या आनी सस्नीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादुशी केले. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासतां आनी साव्यो मोतेरो आमच्या भावाक आनी जुआनिता रावत आमचे भयणीक सर्व पातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान सासनाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसुया. आमचे याज्ञीक भाव रेदेमतोरीस पाद्री आज कार्दोज वाडो फादर रितेश रुजारियो आनी अमराल वाडो फादर एंटनी लॉपीस भेट कोत्तले. तशेंच सांजे 4 ते 7 दुर्गावाडी फादर एंटनी लॉपीस आनी पोसरेंबाट फादर रितेश ह्या PPC वांगडा लागीं मागता तांकां येवन मातशें व्हरून घरां दाखोवंक. आनीक भोव करून पिडेवंत आसात तुमच्यानूय तांचे लागीं उलोवं येता. हे सकाळीं कार्दोज वाडो आनी अमराल वाडो दुर्गावाडी आनी पोसरेंबाट. फाल्यां फादर रितेश ओळ्ळेंबाट आनी फादर एंटनी लॉपीस केरांत वेतले फाल्यां. आनी तशेंच वेळ मेळटा तेन्ना नागाळी केवणे भेट कोत्तले. भावमडीनो फाल्यां 14 फेब्रुवारी आमी प्राचीत काळ सुरू कोत्ता. प्राचीत काळान भितर सरता. अखेरीत काळ कुरपेचो आनी देवाची काकूत भोगचो काळ. फाल्यांच्यान तो बूक वाचपाचो बूक बदलतलो, दुसरो येतलो थिंगा, कित्याक फाल्यांच्यान खेरीत वाचपां आसतलीं. फाल्यां तें पास्कांचो काळ सोंपपर्यंत पास्कांचो काळ माय म्हऱ्यान सोंपतलो तेन्ना पर्यंत हें पुस्तक सादें काळाचें पुस्तक आसचें ना. देखून एक दीस खेरीत वाचपां आसतलीं. तो वाचपाक ग्रंथ दुसरो म्हणटच आमी वाचपी आसात तांणी मनान दवरचें. फाल्यांच्यान हो बूक थंय आसचो दुसरो आसतलो. गोबराचो बुधवार फाल्यां. आमचे कपलाक गोबो लावन हे काळांत आमी प्रवेश करता. मिसां आमचे इगोर्जेंत पयलें 6:30 हे मिसांत फादर डॉमिनीक मिसाची भेट भेटयतलो. फादर रितेश देवाचें उतर परगट्टलो फाल्यां. 7:30 8:30 सकाळीं आमचे इगोर्जेंत मिसां 6:30 7:30 8:30 तिनूय मिसांचेर आमी तुमकां गोबोर लायतले. सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. तशेंच केरांत मीस आसतलें 8 वरांचेर. केरांत मीस आसतलें 8 वरांचेर. फाल्यां आमचें धर्मदान कलेक्शन मिशन ऑफ नमान हाचे खातीर आमी वापुट्टले. आमी सांगलां ते भाशेन मिसांव दामावचें नागरावेली पुरान लागता. नागरावेली म्हणटा तो व्हडलो प्रांत, गोंयच्याहून व्हडलो जागो तो, पूण ती युनियन टॅरिटरी नागरावेली. आमी हे मिसांवा खातीर आदार दितले. PPC वांगडा लागीं आमी मागता लँथन बॉक्सीस घरान घर व्हरून दिवंक. लँथन बॉक्सीस तयार आसात ऑफिसान, व्हरून दिवची म्हूण मागता. आनी आमचें दान मिशन ऑफ दामानाकूच आमी वापरतले. कोणाक मेळूंक ना, कोण चुकला तांकां ऑफिसान दिवन हें बॉक्स घेवं येता. दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक वावुरया. फाल्यांच्यान दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. कित्याक एक दीस आमी देवाचो मोग देवाची काकूत अनुभवतले. आनीक 18 तारखेर आमचे मिसांव सुरू जातले. ते माटवान जातले. शुक्रारा दिसाक खुर्साची वाट सांजे 5:30 खुर्साची वाट आनी 6 वरांचेर इगोर्जेंत मीस आसतलें. तशेंच सोनवाराचें 5:30 इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आनी 6 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेन. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया.
सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया खुशाल काळजां F12 पान 9 आनी 1 F12 पेज 91. एकटायचे नामी वाटून घेतला उडो सोरो एका साड्यान आमच्या देवा खुशाल काही बिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांती